Archpriest. ना मागचे तुम सगळे आरमुसांक घ्यायला सॉरी गोंय दामावच्या महादोर प्रांताचे गौरवबाब बहुमानातीत आमचे मध्ये कॉवेंटाच्या गेटीशी आमच्या संस्थेची सोर वडील सिस्टर फारिया बरेटो तशेंच आमच्या घराची वडील सिस्टर शावेरिंता फेर्नांडीस पाद्रिगार फादर एंड्रू पेरेरा तांकां योगकार दितात. आमी सोगलीं उबी रावया आनी गायन मंडळा सांगाता बोगाल करू बऱ्या बोवड्या हें गीत गावया. आता आमचे गवळी बाब बहुमानातीत आर्चप्रिस्ट संस्थेची वडील सिस्टर फारिया बरेटो आणि सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटाची वडील शावेरिंता फेर्नांडीस हाच्या सांगातात रेबेका थ्रून नव्या घराचे उक्तावण करतले उपरांत आमी सगळीं भितर सोंपलेल्या.
मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी सोगली भोव करून हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट संस्था आनी ह्या कोवेथान वस्ती कोत्तोली भयणी खूब खुशाल जाता. आज ह्या नव्या घराची आनी कोपेलाची उक्तावणी करूंक आमी हाजीर जाल्या. तेच भाशेन आमकां आनीक एक केरीत खुशालकाय भोगता, ती म्हणल्यार ह्या वर्साक आमच्या सान जुजेच्या समुदायाची आसणे ह्या आखेच्या गांवांत सुरू जाल्यार 75 वर्सां 75 इयर्स भोगतात. ही एक आमकां देवाक दिनवासनेची घोडणी. ह्या दोबाचीक समारंभेक आमी मोगान आनी समुदायीक मोनान जिवंक आमचेशी राव जेजू हो विशय घेतला. आपल्या जिविताच्या ल्हान व्हड गोदितांनी आनी निर्णयांनी जेजू एकसुऱ्या जाग्यार वेतालो आनी मागणे कोत्तालो. बापा सोवे आपलो संबोन अदीक गोट करूंक तशेंच आपले मिसांव थिरावूंक आपल्या बापाचो सांगात जेजूक खूब म्हत्वाचो आसलो. तेच परी ह्या घरांत जियेतली दर एक भयण जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक कोपेला वरी देवाच्या अनुभवाची आनी कृपेची गरज म्हूण मानून घेता. समुदायांत जियेतना जेजूच्या सांगाताची तांकां गरज देखून जेजूक तांचेशी रावूंक ती आमंत्रण दितात. ह्या कोपेलांत थावन सगल्या स्वातांचेर क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां शिपरत वचून ह्या आखेच्या गांवांत देवाचे राज अदीक तीरपणी बांदून दिवं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदारान आमी मागुया. आयच्या मिसाचे समारंभेचे रितीन केरी 3 भाग आसात. पयलो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र उदकाचो शिवोर. दुसरो नवे वेदीचेर आशिर्वाद. तिसरो नव्या कोपेलान परम संस्कार दवरप. नवे वेदीचेर आशिर्वाद घालूंक ना देखून ती आमी रिकामी पळयताव. आमचो गवळी बाप आनी हेर याज्ञीक मिरवणुकेंत भितर सरतले आनी वेदीचो उमाव घेनासतना आपल्या जाग्यार वेतले. संतोशान आनी मागण्याच्या वातावरणांत ह्या समारंभेंत आमी वांटो घेवया. गवळी बापाक आनी बलिदानान वांटो घेतल्या याज्ञिकांक येवकार दिवंक गीत गावया. पवित्र आमची सभा A23. Deva
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाच्या पवित्र मंदिरान कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे असो. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, कसल्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाशीक ह्या नव्या कपेलाचे आशिर्वादाचे रितीन आनी त्याच बरोबर ह्या नव्या कॉन्व्हेंटाचे आशिर्वादाचे समारंभणेन वांटो घेवंक आयल्या ते आमकां ह्या मिसाचे सुरवातेक सिस्टरीन आमकां उगडास केला. ह्या कॉन्व्हेंटाचें नांव बाग्योन जुजेचो कॉन्व्हेंट. जशें आमी जाणो हे ओरोस आमच्या फ्रांसीस पाप सायबान खरीत भाशेन बाग्योन जुजेक भेटयला. तर आयज हे समारंभणेन बाग्योन जुजेचे विणवणेन ह्या कॉन्व्हेंटाचेर ह्या कॉपेलाचेर सुबाम आशिर्वाद पडचो. आनी ह्या कॉपेलान जावं सिस्टरी जावं दुसरी आमी जीं सेवा धर्मीक समारंभण्यांनी वांटो घेतल्या आमी सगल्यांनी जेजूचो अदीक खोलायेन अणभव करून बाग्योन जुजे भाशेन आमी बाबार्थान वाडून वचूंक आनी ह्या बाबार्थाक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान उर्बे बरीत गोवायकी दिवंक देवान आपले कृपेन आमकां भरची म्हूण हे समारंभणेन आमी मागुया. मोगाचनो, आतां आमी हेतीच्या पयल्या भागान भितर सोदता. उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र उदकाचो शिवोर. ह्या वेळार बिस्म साहेब ओगेपणी मागणी करूंक आमकां उलो मारतलो आनी त्या मागीर ह्या उदकाचेर आशिर्वादाची मागणी करतलो. हे मागणे सोमतोच आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करून ह्या उदकाचो शिपोड आमचेर ह्या मंदिराच्या नव्या वंटीचेर ताबेर्नेकलाचेर मारतलो. हे रितीन वांटो घेतना आमी जिवे मंदिर म्हूण ओळखून घेवया आनी आमचे काळीस म्हूण भावार्थान देवाक उबारुया. आज पिराचिताची रितीचे बदले गवळी बाब उदकाचेर आशिर्वाद घालचे पयलीं मागणे करूंक उलो मारतलो. थोडो वेळ ओगेपणान सारल्या उपरांत तो आशिर्वादाचे मागणे म्हणटलो. उपरांत आमी गायन करता आसतना वेदी सेवकां बरोबर तो आमचेर हे वेदीचेर आनी कपेलाचेर उदक शिवरायतलो. गवळी बाब ल्हानशे मागणे म्हणून ही रीत सोंपयतलो. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हे नवे कपेल देवाक भेटोवच्याक आमी खुशालकायेन हांगा जमल्या. आपले कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं आमी प्रार्थुया. आमच्या पिराजिताची खुणां कशी आनी पवित्र स्नानाचो उगडास कसो ह्या उदकाचो शिवोर आमी घेतल्या आनी ताचे वरवीं ह्या नवे कपेलाच्यो वण्टी आमी नितळ करतल्या. पूण त्या आदीं हें आमी ओत्रेकता. आमी मोगान आनी बावार्थान जियोंक संवसारान इश्टापलेलें जिवें देव मंदीर जावं. सगल्या मनशांचो देव मोग करता त्या मोगाची खुणां आनी तिचे गोवाय आमी जावं. थोड्यो घडयो ओगींच रावून आमचेर आनी ह्या उदकाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. देवा, तुजे उदेशी दर एक रोचने जिवीत उपजता. तूं मनशांचो इतलो मोग करताय की न्हयच बापायपणाच्या मोगान तांचो सांबाळ करताय, पूण मोगाचे भरतेन तांच्या पातकांतली तांकां नितळ करताय आनी क्रिस्ता थंय आमच्या मस्तकाशी तांकां ओडून हाडटाय. पातकी कशी पवित्र उदकान देंवतात ती क्रिस्ता बरोबर मरून खोतावीण जावन भायर सरूंक ताचे वांगडी आनी सासणीक इनामाचे दायजी जावंक
तुझे दोयाळ येवजणेन तुवें फॉर्मायलाय देखून ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमचेर आनी ह्या नव्या कोपेलाच्या वणट्यांचेर ताचो शिमोर पडून सोडवणेच्या स्नानाची खुणां जावं त्या स्नाना वरवीं क्रिस्तान नितोळ जावन तुज्या आत्म्याचें आमी मंदीर जाल्या ह्या देव मंदिरान पवित्र गूट समारंभांक एकठांय जालीं त्या सगळ्या भावां भयणी बरोबर सुर्गेच्या जेरुसल्याक आमी एक दीस पावूंक आमकां फावो कर त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं Amen. गीत गाऊया L5. देव आमचो काकलूतसार बाप ह्या मागण्यांच्या गोरान तांच बिराड करूं आमीच ती पवित्र आत्म्यांचें मंदीर देखून ताचेच कृपेन तोच बाप तें शुद्ध करूं आमेन. संतोषाच्या उमालांनी बरोवन देवाची वाकांनी आणि मोहिमा गाऊया.
प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, मोरणांक सांपडलेल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडूंक तुवें येवजिलें. आमचे मनशा सोयम ताणें घेतलें म्हूण खालत्या काळजान आमी वळखता. तरी आमच्या सोरबोंडाराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवळकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उतराचो सेवादोर. पयले वाचप. आयच्या पयल्या वाचपान बागयोन पावलो पवित्र सोबेक एक कुडीक सोरी कोत्ता आनी आमच्या संबंदाचेर बोर दिता जाल्यार शिवर्तमानान इमावसाचे वाटेर आसलोले शीस जिवन जेजूक उंडो मोडटना ओळखतात आनी ताचे गोव कशे जेरुसल्याक परततात. जेजूचोच खोल अनुभव घेवन पेद्रो पेखोवणे वरवीं गोवाय जाता. होच संदेश आयच्या वाचपांतल्यान आमच्या काळजान रिगोवया. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कोरिंथ जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घोडटात तसो क्रिस्त. कोरिंथ आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोबे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवूंक दिलो. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सोबेन देवान थोड्यांक नेमल्यांत. पयले सुवातेर शास्त्री, तशींच आसात विस्मितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचे आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचे देणे. तर सगळे धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री सगळे जाण विस्मितां करतात. पिडेवंताक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा. सगळीं आठवो भासो उलयतात. सगळीं तांची समजणी दितात. अदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ही हांव तुमकां आतां दाखयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमी ताजी पोरजां ताच्या हिणांतल्यो शेड्यो. परतून म्हणुया. आमी ताजी पोरजां ताच्या हिणांतल्यो शेड्यो. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंद ताची भक्ती करात. सोड गितां गावून भितर सोरात. संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. आमी ताजी पोरजां ताच्या हिणांतल्यो शेड्यो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोसनार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान ये तर ताजे मुखार. आम्हा सोमेस्ताक तो घेवंक रावता. जबाब. आमी ताजी पोरजां ताच्या हिणांतल्यो शेड्यो. ताचे दारवंटे काडून येयात. ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बरोबर गायात नोमान. जबाब. आमी ताची पोरजां ताच्या हिणांतल्यो शेड्यो.
आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिणकेचे पिणके तो विस्वाशी. जबाब: आमी ताची पोरसां ताच्या हिणाच्यो शेळयो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुयमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जाला त्याच दिसा शिसां भितरले 2 जाण जेरुजालेतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगलें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परातून म्हणलें, आमचेशीं राव, सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगातीन रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. आनी तेच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी ताणीं वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या बापां भयणीनो, ह्या अंदूच्या गोंवलीक वर्साचो विशय मनान धरून ह्या आयचे दोबाजीक आशिर्वादाचे समोरमणेक हो सोबीत ओर्ता बरीत विशय वेंचून काडला. मोगान आनी समुदायीक मनान जियोंक आमचेशीं राव जेजू. बापां भयणीनो, उदेंत युरोपाच्या थोड्या देशांनी जशें आमी जाणो सुमार 30-35 वर्सां आदीं पुर्यान कम्युनिस्ट फुडारी चलयताले, फुडारीपण चलयताले. द कम्युनिस्ट वर रुलिंग इन सम कंट्रीज ऑफ इस्टर्न युरोप. आनी कम्युनिस्ट फुडारी थंय राजवटकी चलयतना ही घडणी घडली खंय. आमी जाणो कम्युनिस्ट फुडारी देवाचेर सोत मानिनान म्हणटोच देवाचेर विस्वास दवरतल्या मनशांक ते पिडापीड दिताले. उदेंत युरोपाच्या देशांनी तांची राजवटकी चलतना पवित्र सभेक क्रिस्तांवांक जायतो धुमाळो सोंसूंक पडटालो. वॉज अ सिट्युएशन ऑफ रिलिजियस पर्सिक्युशन. कम्युनिस्ट फुडारी गोरजो कोपेलां मोडून फोडून उलपावून उडयताले. सगळे धर्मीक खुणा, रिलिजियस सायन्स, खुरीस बा फोडून उडयताले, उलपावून उडयताले. आनी असली धर्मीक
धुमाळ्याची परिस्थिती आसतना ही गोडणी घडली खंय. एक दीस दोग नाटे आयताराच्या दिसा सकाळीं फुडें उठून दोंगरार आसलेल्या आपले गांवचे इगोर्जेन मिसाक वचूंक भायर सरले. आनी ते वाट चलतना तांची इगोर्ज दोंगराचेर वयर आसलेली दोंगराच्या मुळाक पावले तेन्ना वेन दे रीच्ड द फूट ऑफ द हिल तांकां थोडे कम्युनिस्ट सैनीक सोल्दाद मेळ्ळे. आनी ह्या कम्युनिस्ट सैनिकांनी त्या दोगां तरणाट्यांच्यो मस्कऱ्यो करून तांकां विचारलें खंय तरणाट्यानो तुमी खंय वेतात. आनी तांणी सांगलें खंय आमची दोंगरार इगोर्ज आसा गांवची इगोर्ज आसा आमी थंय मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक वेता. आनी तांणी तांची फकाणां करून तांकां सांगलें खंय तुमची इगोर्ज आयच्यान मेली आमी ती उलपायली. युअर चर्च इज डेड वी बर्न्ट युअर चर्च. हें आयकून ते मातशे थोटाक जाले. पूण तांकां दिसलें खंय ते फकाणां करतात. ते सांगतात तें खरें न्हय म्हूण चिंतून ते आपले पांय वाट टाकून वयर दोंगरार गेले खंय. आनी थंय तेंगशेर दोंगरार पावतूच त्या कम्युनिस्ट सैनिकांनी तांच्यो मस्कऱ्यो करून सांगलेलें तें खरें म्हूण तांणी पळयलें. रातयां कम्युनिस्ट फुडाऱ्यांनी तांच्या इतल्या वर्सांचे पुर्विल्यांचे इगोर्जेक उजो घालून भस्म करून फातरार फातर दवरूंक नासलो. आनी हे भाशेन आपली इतल्या वर्सांची इगोर्ज उलपायलेली भस्म केलेली पळोवन एकदम दुखी जावन ते ओगेच परत घरा येवपाची वाट तांणी धरली खंय. आनी थंय सकला दोंगराच्या मुळाक पावतोच ते सैनीक ते सोल्दाद तांकां नव्यान मेळ्ळे खंय. आनी तांची केबळां करून तांकां विचारलें खंय तरणाट्यानो पळयलें मू आयच्यान तुमची इगोर्ज काबार तुमची इगोर्ज मेली आमी ती उलपायली. युअर चर्च इज डेड वी हॅव बर्न्ट युअर चर्च. आनी तेन्ना त्या तरणाट्या मदल्या एकल्यान काळजीदारपण घेवन त्या सैनिकांक सांगलें खंय ना तुमी आमच्यो फातरांच्यो इगोर्जो उलपायशात पूण आमच्या काळजांनी जेजूच्या शिसांच्या काळजांनी बावार्ताचो सोर आनी आमच्या शिरांनी रोगत गळो सोर आमी जेजूची जिवी इगोर्ज जातल्यो. आनी ही इगोर्ज तुमच्यान केन्नाच उलपावंक जावची ना. You may burn our churches of stones, but as long as there is faith in our hearts, in the hearts of the disciples of Jesus, and as long as there is blood flowing in our veins, we will be the living church of Jesus. आमच्या काळजांनी जेजूच्या शिसाच्या काळजांनी बाबार्ताचो सोर आनी आमच्या शिरांनी रोगत गळो सोर आमी जेजूची जिवी इगोर्ज जातल्यो. बाबा भयणीनो ह्या कम्युनिस्ट देशान जंय धर्मीक धुमाळो चलतालो ह्या तरणाट्यांच्या काळजान हें बाबार्ताचें सोत की आमी जेजूचें शीस ताची जिवी पवित्र सभा घडटाव हें सोत तांच्या काळजांनी कोणें घालेलें गाय तांच्या आवय बापायन तांच्या घोराब्यान तांची बाबार्ताची आकारिणी करतना तांकां सांगलेलें आमी पवित्र स्नान घेतलेले जेजूचे शीस आमी जेजूची कूड घडटाव आमी जेजूची पवित्र सभा घडटाव. आनी हेंच आमचो पाप साहेब फ्रांसीस्क आमकां हे परिशदे उदेशी आमकां उगडास करूंक सोदता की आमी सगळीं जेजूच्या शिसांची पोरजां वाटेर आसलेली पोरजां आमी यात्रा करता आमी सगळीं पळयणारी. वी आर ट्रॅव्हलिंग फेलो ट्रॅव्हलर्स एंगेज्ड इन ए पिलग्रिमेज ऑफ फेथ. आनी हेंच आमकां एके भाशेन आयचीं वाचपां आनी आयचो आशिर्वाद उगडास करतात. ह्या कोपेलाचो आशिर्वाद आमकां उगडास करता की आमी जेजून सुरू केलेले पवित्र सभेचे शिवे फातर जावन आसा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां घेवन पावलू आमकां सांगता की आमी पवित्र स्नान घेवन जेजूची कूड घडटा. जेजू हे कुडीचें मस्तो आमी एक एकलो हे कुडीचे सांदे जेजूचें जिवीत एके भाशेन आमच्या शिरांनी घोळटा. पवित्र स्नानाच्या दिसा आमी जेजू सवे एक जाल्या. घेवन पावलो म्हणटा आमी जेजूक नेसल्या वी हॅव पुट ऑन क्रायस्ट. आमी जेजू सवे एक नवी रचना जाल्या आनी आमी जेजूची कूड जाल्यार घेवन पावलो म्हणटा हे कुडीक जायते सांडे आसात. आमचे कुडीचे सांदे वेगवेगळे तांकां वेगवेगळीं कामां आसात. तेच भाशेन पवित्र सभेनूय वेगळेपण आसा. देर इज डायवर्सिटी वेगळीं वेगळीं कामां पूण ही वेगळीं वेगळीं कामां कुडीचे सांदे कोत्तात म्हूण ते कुडीचे सांदे
Noise जायनान, they remain. There is diversity, but we are members of the same body. आणि हेच आयच्या जाबाबान आमी म्हणला, आमी देवाची पोरसां जेजूच्या इंडाच्यो शेळयो आमी. ही पोरसां वाटसूर वाटेक आसा. आमचो पाप साहेब आमकां उगडास कोत्ता पळय तसो. आमी वेगळ्या वेगळ्या कामांनी मिसळ जाता, पूण एकेच कुडीचे सांदे. वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम बॉडी. आनी देखून आमकां एकामेकाची गरज आसा. वी बिलॉंग टू वन अनदर. वी आर इंटरडिपेंडंट. आमकां एकामेकाची गरज आसा. आनी देखून आमचे मदें एकामेकाचो प्रिती मोगाचो हुस्को आसूंक गरजे. आनी वेगळे वेगळे सांदे खरे, पूण आमी सगळीं एकूच जेजूची कूड घडटा, एकूच देवाची पोरस. आनी हे पोरशे बरोबर हे कुडी बरोबर जेजू आसा. जेजू हे कुडीचें मस्तक. जेजू हे पोरजेचो वाटेक आसलेले पयणारी पोरजेचो गवळी आसा. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता की जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां केन्नाच साणिना. आमी जाणो हे दोग शीस निराशीपणांक सांपडले. कित्याक निराशी जालेले? तांकां दिसलें जेजूक तांणी मारलो. 3 दीस जाले जेजू जिवंत जावंक ना. देखून ते आतां जेरुजालेम साणून परत आपल्या एमावसाच्या गांवांत वेताले. निराशी जाल्ले. दे वर डिस्करेज. तांकां दिसलेलें सगलें सोंपलें. आमी जेजूचेर पातयल्या. तो इतलो पदवेदार आसलो, पूण आमच्या वडिलांनी ताका खुर्सार खिलायलो. तो जिवंत जातलो म्हूण आमी रावतले, पूण तो आजून जिवंत जावंक ना. ऑल देर ड्रिम्स वर शॅटर्ड. दे वर डिस्करेज. जिविताचे वाटेर आमी जायते फावटी निराशी जाता. आमी जायते फावटी अवघडायांक सांपडटा. आमच्याय जिवितान खासगी जावं, मोठवाशी जावं, कुटुंबाचें जिवीत जावं, समाजाचें जिवीत जावं, देशाचें जिवीत जावं, आमी जायते फावटी निराशीपणांक सांपडटा. कोवीड महामारीचे परिस्थितीन आमी आख्या मनशाकूळ निराशीपणांक सांपडलेले. कितलीं आमचीं भाव भयणां मरून गेलीं. कितल्या आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या समाजान निराशीपण भितर सरलें. पूण जेजू आमकां केन्नाच साणिना. जेजू त्या दोगां शिसांक साणूंक ना. आमकांय तो साणिना. पूण तो जेजू इज ए व्हेरी जेंटल फेलो ट्रॅव्हलर. तो तांचे बरोबर तांच्या निराशीपणान तांकां सांगात करता. जेजू आमकांय सांगात करता. आनी जेजू तांकां विचारता, कितें जालां? कितें उलयतात तुमी? आनी ते म्हणटात, तूं एकलोच? हांगासर कितें घडलां तें तुका खबर ना? जेरुजाल्याक कितें घडलां तें खबर ना? आनी जेजू म्हणटा, कितें घडलां? आनी तली दूख ताका सांगतात. Jesus wants to listen to their story, make their story his story. And this is what Jesus does with each one of us, with our families, with our communities. He wants to make our agonies, our joys, our sorrows, his agonies, his joys, his sorrows. आनी ते ताका सगळें सांगतात. अशें जालें. जेजू नाजारेतचो जेजू पदवेदार बाकणार आसलेलो. उतरांनी कोन्यांनी कितलो पदवेदार. आमच्या वडिलांनी ताका मारलो. आमी तो जिवंत जातलो म्हूण रावताले, पूण आयज 3रो दीस जालो. आनी इतल्यानूच आमचें निराशीपण सोंपूंक ना. आमचे मदल्यो थोड्यो अस्तोऱ्यो थंय गेल्यो आनी ताची कूड ताका मेळ्ळी ना. आनी देवदूतांनी तांकां सांगलें, तो हांगासर ना, तो जिवंत जाला. आनी मागीर आमचे मदले थोडे थंय गेले. तांकांय तो दिश्टी पडूंक ना, पूण आमी आजून ताका पळोवंक ना. आनी जेजू तांचें आयकल्या उपरांत जेजू आमकां सांगात करता. आमच्या सुखा दुखान वांटो घेता, आमचें आयकता. आनी हें केल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं उलोवंक लागता. आपल्या उतराची मोडणी करून तांचे परिस्थितीचेर आपल्या उतराचो पोरजोळ फांकयता. ही एनलायटन्स देर सिट्युएशन विथ द लायट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. ताका म्हणटा, कितले गोळये तुमी, कितले जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सगळें सोंसूंक जाय आनी कोश्टां उदेशी मोहिमेबोंत पुनर्जिवंत जावंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. आनी मोइसेसांत प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकान कितें बरयल्लें तें तांकां सांगता. आपल्या उतराची मोडणी करून तांचें मन उजवाडायता, पूण ते आजून ताका वळखनात. आमी जायते फावटी जेजू आमकां कितल्या भासांनी उजवाडावंक सोदता, आमी थोडे फावट ताका वळखना. तो आमच्या सांगाता आसा. कितल्या भासांनी तो आमकां सांगात करता, आमी ताका वळखना. आनी उपरांत ते वेताले थंय ते पावले तेन्ना जेजू मुखार वेता कसो दाखयत. Jesus doesn't push his way in our lives. आमी प्रोकास्नेच्या पुस्तकान वाचता, जेजू म्हणटा, हांव तुमच्या दारार मात्तलो.
आय स्टँड एट युअर डोर एंड नॉक. तुमी तें उकडशात जाल्यार हांव भितर सरतलों, तुमच्या सांगाता रावतलो, तुमचे बरोबर जेवण करतलो. पूण तुमी उकोडनात जाल्यार हांव येतलो. Jesus doesn't push his way. Only when they invite him, they say, आमचेशी राव, दीस दारेर पाडलो, तूं खंय वेताय, आमचेशी राव. Only when they invite him, Jesus enters their house. आनी तांचे बरोबर मेजार बसता, उंड्याची मोडणी कोत्ता, देवाक दिन वाजता आनी उंडो मोडून तांकां दिता. आनी ते उंड्याचे मोडणेन ते ताका वळखतात, ताका नवी नदर मेळटा. दे रिसीव अ न्यू विजन, a vision of faith. आनी त्या वेळार जेजू नांच जाता. आतां आनीक जेजूची गरज ना. जेजू तांकां आपलो खासवी अणभव दिता आनी जेजूचो अणभव करिना फुडें तांकां नवी उर्बा, नवें बळ, नवी उमेद मेळटा. ते जेजूक सांगताले दीस दारेर पडलो, काळोख जालो, तूं खंय वेताय. आतां आनीक काळोख तांकां उरूंक ना. काळोख आसलो तो उजवाड जालो. रात आसली ती फांतें जालें. ते आतां दामी दामी घेतात. कित्याक वेतात? तांकां जेजू मेळ्ळा. हो जेजूचो अणभव दुसऱ्यांक दिवं. जेजूचे गवाय कशे जियोंक, ते कसल्या आडकोळींक फुडो करूंक, कसलीं आव्हानां मानून घेवंक ते कबूल आसात. धांवी धांवी वेतात. आनी ते जेरुजाल्याक पावतोच 11 किलोमिटरांची वाट दुसरें शीस मेळटा. दुसरें शीस तांकां सांगतात आमी जेजूक पळयला. आमकांय नवी बाबडताची नदर मेळ्ळ्या. जेजून आमकां नवी उमेद दिल्या. ते एकामेकाक सांगतात. ही पवित्र सभा, वाटेक आसलेली पवित्र सभा, जेजूक गोवायकी दितेली पवित्र सभा, एकामेका सोबें हुस्को दाखयतली पवित्र सभा. पूण हें करूंक सोंपें न्हय. जो जेजू त्या शिसांक दिसती पडलो तो जेजू आमचे मदें आसा. ह्या कोपेलान आसतलो, ह्या ताबेर्नाकलान आसतलो. कित्याक ताणें आमकां सांगलां संवसाराच्या शेवटाक पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. आय वील रिमेन वीथ यू टील दी एंड ऑफ टायम्स. जेन्ना आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हूण ओळखून, ताचे पोरजेचे वांगडी म्हूण ओळखून, ताच्या इंडाच्यो शेळयो म्हूण ओळखून आमी सांगाती वाट चलता, एकामेकाच्या प्रिती मोगान जियेता, एकामेका सोबें हुस्को दाखयता, आमकां एकामेकाची गरज म्हूण ओळखून एकामेकाच्या गरजांनी आमी आदार करता. जेजू आमच्या सांगाता आसा. जो जेजू त्या दोगां शिसां सांगाता चल्लो तो जेजू खेरीत भाशेन ह्या कोपेलान आसतलो. ज्या जेजून आपल्या उतराची मोडणी करून तांचो भावार्थ जिवो केलो, ते उपरांत अशें म्हणटाले आमचीं काळजां तो उलयतना उलपताली न्हय, तो जेजू आमचे मदें आसा. ह्या कोपेलान खेरीत भाशेन आसतलो. आनी देखून आमी ह्या कोपेलाचेर आशिर्वाद घालता. आनी आशिर्वादा उदेशी हो वस्रो, this room becomes a sacred place where Jesus will be present, where Jesus will live to accompany us on our journey of life. आमच्या सांगाता आसूं. जेन्ना ह्या कोपेलान मागणें करूंक आमी येतले हांव, देवाचें उतर आयकूंक ताचेर नियाळ करूंक येतले हांव, मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक येतले हांव, ताबेर्नाकला मुखार जेजू मुखार मागणें करूंक येतले हांव. तोच जेजू ज्या जेजून ह्या दोगां शिसांक सांगात केलो, ज्या जेजून तांचें निराशीपण काळजीदारपणान बदल्लें, ज्या जेजून तांच्या जिविताचो काळोख सकाळचें फांतें केलें, तोच जेजू ह्या कोपेलान आसतलो, आमकां रावतलो. आमच्या समाजान आमकां कोणाक मेळटले जाल्यार भिसपाकूय मेळटलो जाल्यार अपॉयंटमेंट करची गरज पडटा. पूण जेजूक मेळूंक अपॉयंटमेंट करपाची गरज ना. जेजू आमकां सदांच रावता, आमची वाट पळोवन रावता. आमी सुखान दुखान आसूं, आमी काळजीदारपणान आमच्या जिविताची वाट टांकूं, निराशीपणाचे परिस्थितीक सांपडूं, जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी हेंच आयज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता की जेजू आमच्या जिविताचे वाटेर आमी आव्हानांक फुडो करचो पडटा तेन्ना, आडकोळींक आमी सांपडटा तेन्ना, निराशीपण आमच्या जिवितान भितर सोदता तेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुज्या सांगाता आसा. तो आमचे लागीं उलोवंक सोदता, आपल्या उतराची मोडणी करूंक सोदता. उंड्याचे मोडणेन आपलो खासगी अणभव आमकां दिवन आमचें निराशीपण बोरवाशेचें फांतें करूंक सोदता. तर आयज खेरीत भाशेन जेजूक दिन वाचुया. तो आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां केन्नाच साणिना, पूण आमी ताका साणिना जावं, आमी ताचो सांगात सोदूंक आनी ताच्या अणभवान वाडून वचून खेरीत भाशेन ह्या कोपेलान मागणें करून
देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून मिसाचे बेटेन वांटो घेवन ह्या जेसूचो सांगात, ह्या जेसूचें बोळ आमी अणभवुया आनी ह्या जेसूच्या बोळान आमचें जिवीत मोगान जियोंक एकामेका सांगाता समुदायीक मनान आमच्या जिविताचीं पावलां मारूंक आमकां फावोर कर म्हूण भाग्योन जुसे उदेशी ह्या कॉन्व्हेंटाच्या आस्काऱ्या उदेशी हे समोरमणेन बापा लागीं आमी मागुया. सगलीं उबीं रावुया. मोशा भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारून आमचो भावार्थ अदीक जिवो जाला. ह्याच भावार्थाच्या भावनांनी भरून आमची थोडी मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान आनी सगल्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रिती सेवेंतल्यान भाग्यवनपणाचे नमुने जावंक आपल्या हाताक काल आसलोल्या शेल्यांक मोगाचे रुपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. आमची सोर वडील सिस्टर फरिया बरेटो आनी संस्थेच्या सगळ्या सिस्टरींनी आमचो स्थापनार मोन्सिन्योर हेरकुलानो गोन्साल्वीस हाच्या पावलांनी चलून आपल्या आत्मीक अनुभवा वरवीं तांणी जेजूक चिट्टून रावूंक ताची बरी खबर आपल्या जिवितांतल्यान परगटूंक बापाक प्रार्थुया. ह्या घरान रावतल्या भयणींनी सांग जुजेच्या आसऱ्या खाल रावून ताच्या मोजतीन जेजूचो मोग आनी आसने अनुभवूंक आनी आमच्या मोगा आनी समुदायीक जिविता वरवीं आमची सेवा दितोल्यांक आमी बरी देख जावंक आमकां बापाची जाणवाय आनी कृपा मागुया. इमारत उबारूंक जायत्यांनी तोकोस घेतला. दीस रात वावुरल्यात त्या सगल्या बाबा भयणीचेर अदीक करून इंजिनियर अविनाश तलसीदार आनी आर्किटेक्ट स्नेहल मलुसरे आनी तांच्या सांगाताक वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद मागुया. आमच्या बऱ्या देखणाऱ्यांक तशेंच आमकां तरेकवार आदार दितोल्या आमच्या बाबा भयणाक तांच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया
आनी तांच्या काळजा मोनाचे आवंडे बापाक उबारुया. आमच्या मरून गेल्ल्या सगल्या बाबात्यांक ह्या गोरांत वावुरलेल्या भयणांक देवाक रूप रूप पळोवचें देणें फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागतना आमी सगळीं एक दीस परतेपणी जेजूक रूप रूप बगूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, खालतिकायेन तुजे मुखार उचारून दवरलेल्या ह्या प्रार्थनांचेर आनी आमच्या एक एकल्याच्या काळजान आसलेल्या सगल्या उंड्यांचेर सगल्या हुस्क्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतां त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमी रितीचो दुसरो भाग वेदीचेर आशिर्वाद दिवची रीत आतां सुरू करता. गवली बाब हे नवे वेदीचेर आशिर्वाद घालतलो. आमकां मागणें करूंक उलो दिल्या उपरांत आमी सगळीं ओगेपणी थोडो वेळ सादतल्या. उपरांत आपले हात विस्तारून तो आशिर्वादाचे मागणें म्हणटलो. हे आशिर्वादाचे रितीन घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कुशालकायेन भरून हे वेदीचेर आशिर्वाद मागूंक आमची सोबा एकठांय जाल्या. हे वेदीचेर केलेली पवित्र सोबेची भेटवणी सर्वेस्पोर देव आपले कोणवालायेन मानून घेवं म्हूण आनी आपले पोरजेक एक सासणीक दान करूं म्हूण आमी खालतिकायेन थोड्योच घडयो ओगींच रावून मागुया. सर्वेस्परा देवा बापा, मनशा कुळाचे सोडवणे पासत खुर्सार भेटयलो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो योद्न तुवें मानून घेतलोय देखून आनी आमी त्याच योद्नांची समोरमणी करच्याक सोमयाचे वेदी भोंवतणी तुज्या दोयाळ मोगान तूं आमकां एकठांय करताय देखून आमी तुका वाखाणटा. तुजे गूट समोरमूंक आमी तयार केलेले वेदीचेर तुजी नदर आनी तुजो आशिर्वाद घाल. ती आमचे वाखाणणेचो आनी दिनवासनेचो केंद्र जावं. थंय आमी क्रिस्ताच्या योद्नांचो उंडो मोडूं आनी एकवटाचे कालसेंतलें पियों. ते जोरींतली आमकां थांबोन आसतना सोडवणेची कुरपा व्हावूं. एपोरी क्रिस्ता जिव्या फातराशी आमी येवन एक पवित्र मंदीर जावं आनी पवित्र जिवीत जियोन तुका मानता तसलें आनी तुजे मोहिमेक आमच्या काळजांनी एक आत्मीक भेटवणी आमी करूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आतां गवली बाब वेदी दुपायतलो आनी उपरांत यादनीक सगल्यांक हाजीर आसलोल्यांक दुपयतलो. आमी सगळीं देवाक समर्पिल्ली म्हूण ही रीत आमकां उगडास कोत्ता आनी तेच बरोबर देवाक आमचे समर्पण आमी न्हू सोदता.
बलिदानाचो सेवातून वेदीचेर आमी आतां तुवालो घालतल्यो आनी बेटवणेन भाग घेतल्यो. दानाची मिरवणूक उंडो आनी सोरो उंडो सोरो क्रिस्ती जिविताचो सार. आमच्या जण एकल्याच्या कालीस मोन चिन्ह आवंडे गोरजो उमाले ह्या उंड्या सोऱ्याचे कुणींतल्यान बापाक भेटयतना ह्या नव्या गोराच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासुया. तें बारून वावुरतल्यांक सगल्या मनाक हाडुया. आमच्या हॅन्डमिट्स ऑफ क्रायस्ट संस्थेक ह्या घरांत रावतल्यांक भयणांक, आमच्या बऱ्या देखणारांक, फामिलीक, शिक्षकांक आनी विद्यार्थ्यांक, शेजाऱ्यांक आनी हेर सगल्यांक ह्या उंड्याच्या दाना बरोबर बापाक भेटोवया. आमी भेटयलोली दाना देवामुखार उबारचे आदी ही वेदी आतां सोम्याच्या जेवणाचे मेज जाला म्हूण कुणावंक गवळी बाब पयलेच पावटी वेदीचो उमाव घेतलो. गीत गावया C43.
मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या कोणवाल्या बापा, तुजेर पातयेवन ही देणी तुका समोर पळोवंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचेली प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणनेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. गायन करून
आमच्या बावार्थाचो गूट पोरगोटूया. बापा, जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी हांगासर आयज हाजीर आसलेल्या आमच्या गोवळी बापाक आनी सगल्या पाद्री बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन ते मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत जुजे वासा आनी सर्व काडीं तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं, त्यास जेसू सांगाता, त्यास जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. मोशा बापां भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां बावार्थाचें देणें मेळून देवाक आब्बा बापा म्हणूलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. ह्याच आत्म्याच्या बळान जेसून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना आमी सांगाती आमच्या जिविताची आनी बावार्थाची यात्रा करतना एकामेकाच्या हुस्क्यान समुदायीक मनान जियेतले हांव म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर वाकांतांतलीं बाटाय. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेसूची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची पापातुली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराची पापातुली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराची पापातुली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादाचे गीत गाऊया. D1 आशेता काळीज. Asheta, Kalis, Moshe.
तुया प्रितीवंत बापा, आमी घेतलां त्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां गोठाय मेळूं. आमचो सोरवुंडार येतलो तेन्ना बऱ्यो कोरण्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी सुर्गींच्या सुखाचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आता हे रितीचो तिसरो भाग सुरू जाता. पवित्र संस्कार ताबेर्नेकलांत व्हरून दवरप. गवळी बाब परम पवित्र संस्काराक दुपायतलो. उपरांत क्रिस्त प्रसादाचे पवित्र आयदन घेवन मिरवणूक काडून ताबेर्नेकलांत व्हरून दवरतलो. थोडोसो वेळ ओगेपणी मागणें केल्या उपरांत घराची वडील सिस्टर शावरिता फेर्नांडीस ताबेर्नेकलाचो दिवो पेटयतली. Just go there. Yeah.
दिसतात आनी दिमी घालचे. ओगेपणी जेजूक साक्रामेंतांत आसतले जेजूक नमस्कार करुया. नव्या घराचेर आशिर्वाद. ह्या वेळार नव्या घराचेर आशिर्वाद मागचे केरीत मागणे आमी कोत्ताव. ह्या नव्या घराचेर आनी तातूंत रावतोल्याचेर आशिर्वाद मागुया. ह्या वेळार बिस्म साहेब ल्हानशे मागणे कोत्तलो. उपरांत नव्या घराचेर उदकाचो शिपोट मागतलो.
प्रार्थुया. बापा, सगल्यो पवित्र येवजण्यो तुजे थान उपजोतात. आमची मागणी दोयेन आयकून घे आनी ह्या घरांत रावतल्यांक तुज्या बोलेपणाची कृपा मेळोशी कोर. ह्या जाग्यार सदांच तुज्या उतराचो नियाळ जावन एकामेकाचो मोग आनी निरंतर सेवा दिसती पडूं आनी भावां भयणींक सुडसुडीत आदार मेळूं. हे पोरी जाणी क्रिस्ताक आपलें समर्पण केलां ती आपले संस्कारणेची जिवी गोवाय सगल्यांक दिवं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. घराचो आशिर्वाद जातना आमच्यान बसूं येता आनी गायन मंडळीच्यान एक खुशालकायेचें वाखाणणेचें गीत गावयात.
तू हिंगा राव. निमाण्या आशिर्वादाक उबे रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. ह्या घरान देवा बापा मुखार तुमी चाकरी करतल्यात. तुरें गोर पवित्र जावं तो सोर पदवेदार बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बाबार्था वरवीं क्रिस्त सोमी तुमच्या काळजांनी रावूं आनी आपल्या बापाच्या घरा तुमकां एक राज तयार करूं. आमेन. जें तुमी आतां खुशालकायेन करूंक आशेतात तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान संतोसान संपूर्णायेक पावूं तोच तुमचे भितर आसूं आनी तुमचे सोबें रावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदांच आसूं. आमेन. ह्या मिसान जेसूक आमी अणभवला. जेसूच्या बोळान मोगान आनी समुदायीक मनान जियोंक वचून येयात. जेसूच्या मोगान आनी शांतीन सगलीं बसूया. मोगाच्यानो आमकां हॅन्डमेड्स ऑफ क्रायस्ट सोस्तीच्या माद्री भयणाक खास करून ह्या घरांत रावतल्या भयणीक कुशलकायेचो दीस संतोसाच्या उमाल्यांनी बरोवन आतां सेंट जोझफ कॉन्वेंटाची वडील म्हणजे ह्या घराची वडील सिस्टर शावरिता फेर्नांडीस हे संतोसाचे आनी दिनवासनेचे उमाळे तुमचे मेरेन पावयतली. उपरांत आमची सोड वडील सिस्टर फारिया बरेटो आपले काळजांतलीं उतरां उदगांतली. शेवटाक गवळी बाप आपली कुशलकाय परगटून म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकांटा. म्हज्या तारकास देवा सोवे म्हजो जीव मुरगोटा. हीच आंकवार मारेची उतरां म्हजी करून त्रिएका देवाक म्हजे दिनवास. कितली अजापां आमचे सोस्तेन आनी आमच्या जिवितान देवान केल्यान. आनी आयज किरीत भाशेन सांजुजेच्या नांवाक भेटयलोले नवे धार्मीक घर आमकां फावो केला. तेच भाशेन आमच्या ह्या आकेच्या गांवान आमचे आसणे सुरू जाल्यार 75 वर्सां भरतात. मोहिमा आर्गां आनी दिनवास तुका त्रिएक देवाक. हांव बरो गवळी.
बरो गवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. आमच्या 2 प्रांताच्या गवळी बापाक आशबीस फिलिप नेरी फेराव हांकां आमचे खेरी दिनवास. गवळी बापानो, तुमचो हुस्को मोग आनी मोयपास आमची सोस्ती थंय सदांच दाखयला. आनी आयज आमचें आमंत्रण स्विकारून सगलो तुमचो वावर फाटीं दवरून आनी वेळ काडून ह्या आमच्या नव्या धार्मीक घराचेर आनी कपेलाचेर आशिर्वाद घालूंक आनी हे दिनवसणेचे भेट बापाक भेटूंक आयिल्ल्या खातीर आमी तुमचे उपकारी. आयज तुमी आमकां दिलोल्या काळजा मनार रीग घेता आनी चिंतूंक आदार करता तसलो संदेश आमचे समुदाय जिवीत जिवंक खूब बऱ्याक पडटलो. गोंय दामावाच्या 2 प्रांतांत तुमी चलयल्ल्या गवळीक फुडारीपणाक साबार फळां लाबूं. तुमच्या फुडारीपणा खाल गोंय दामावाची पवित्र सभा अदीक आनी अदीक ओत्मीकतायेन वाडोवन वचो. देवान तुमकां बरी भलायकेन सांबाळूं. देव तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मेल्किसेदेका पोरी यादनीक तूं सासना सासना. आमच्या गांवचे पादविकाराक फादर एंड्रू पेरेरा आनी पादकूर फादर लेस्ली गोमेज तांकां खास आमी तोरेन दिनवासताव. तुमी आमचे सोवे खूब हुस्को दाखयतात. आमचे गोचे वेळार तुमचो आदार सहकार दिवन तुमची बूद मार्गदर्शन आनी आयतेपण आमी अनुभवता. काळजांतल्यान आमी तुमचे आभारी. तशेंच आमच्या वारेड्याचे विगारवार भोवमानादीक फादर डॉमिनिक नोरोना आनी सगळ्या म्हज्या पाद्री भावांक माद्री भयणांक तुमचो वेळ काडून आमचे पासत मागूंक आनी आमचे कुशालकायेन वांटो घेवंक आयलोल्या खातीर तुमचे दिनवास आठयता. बुद्धी विनय केलोल्यो येवजण्यो विस्कोतात. जायत्याच्यो बुद्धी घेतलेल्यो येवजण्यो फलादीक जातात. म्हजे सोस्तेची सोर वडील भोवमानादीक मदर फारिया बारेटो हांकां म्हज्यान विसरूंक जायना. आपलो मोलादीक वेळ आनी सुचना दिवन हुस्को दाखयलो. तुजी बूद आनी मार्गदर्शन आमकां दिवंक वेळा वेळार हांगा येवन आपलो मोग आमचे थंय दाखयलो. आमी सगळीं तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या सोर वडिलांच्या बूद दिणाऱ्या सिस्टरींक तशेंच सिस्टर सेना वेगस आनी सिस्टर रोसी डायस आनी सगळ्या आमच्या सोस्तीच्या सिस्टरींक सदांच आमकां खेरीत मागण्यांत दवरले खातीर आमी तुमचे उपकारी. हसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आमच्या सोस्तीच्या उदारपणाक लागून आयज हें घर उबें जालां. तशेंच आमच्या बऱ्या देखणारांक आनी ह्या समुदायान जियेतल्या म्हज्या माद्री भयणाच्या आवय बापायंक भावा भयणींक सोयऱ्यांक इश्टमित्रांक आनी आमच्या सेंट जोझफ इस्कॉलाच्या सगळ्या इस्टाफांक जायतो आमकां दुडवाचो आदार करून आपलो हुस्को आनी मोग दाखयलो. तुमच्या उदारपणाक लागून जायत्यो आमच्यो गरजो सारकी पावल्यो आनी सगळीं सोंपेपणां आमकां मेळ्ळीं. तुमच्या उदार देण्या खातीर आमी देवाक दिनवाशी. आमचे इंजिनियर मिस्टर अविनाश तहसीलदार, आर्किटेक्ट मिसेस स्नेहल मलसुरे आनी नफीस पठाण हे आमचें घर तयार करूंक जायतो तोकोस तुमी घेतलो. सगळ्या कामदारांनी कोवीड वत पावस म्हणून आसतना गांव वारून तुमी आमचें घराचें काम केलें. तुमचे आमी चड उपकारी. देव तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावराचेर सुबा आशिर्वाद घालूं. किन्नोऱ्यो वाजतरां दवरून सोरेस्पोराक गितां स्तोत्रां गायात. आयचो सेवादोर ओर्ता बरी करूंक आमकां आदार दितल्या गायन मंडळाक आमी उपकारी. आमचो पादकूर फादर लेस्लीच्या मार्गदर्शना वरवीं तुमच्या मधूर ताळ्यान गायन करून मागण्याच्या वातावरण सांबाळून आमकां मिसात वांटो घेवंक आदार दिलो.
म्हज्या समुदायाच्या भयणींक तशेंच गांवची भयण व्हॅलेंटिना आनी भाव रिहान तुमकां सगल्यांक दिनवास. सदांच तुमी तुमच्या मधूर ताळ्यान आनी वाजोवपांतल्यान देवाची वाखाणणी आनी स्तुती गावू म्हूण आमचे ओतरे. म्हज्यान विसरूंक जायना आयचो सुवाळो बरे भाशेन जावंक आमकां आदार दितल्या आमच्या भावांक. Honorable Emily Digambar Kaman, Councillor Damodar Shirodkar, J. Gonsalves, Joko Fernandez, Tanu Chari, YouTube channel Mr. Desmond, photographer Sanjay, sound system Anthony, and St. Joseph Caterers. मोगाच्यानो, ह्या नव्या घराचो वावर हातान घेवन आमी मुणगे आमच्या समुदायांची येतल्यो मादरी भयणी सगळीं सांगाताक वावुरलीं. सगळ्या परिस्थितींनी आनी सगळ्या वेळार ती म्हज्या बरोबर रावल्यात. मागण्याच्या आनी समुदायीक मनान जिवन वेळार वेळार एकामेकाचो सल्लो घेवन हो वावर आमी फुडें तुमकां आयज हांव सोबे माझ्यार कालसान थांब देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलोल्या अनेक फावट काळजाचे खोलायेन थांब देव बरें करूं. आमी तुमचे पासत मागतात आनी मागतलीं. तुमी आमकां तुमच्या मागण्यान सुवात दियात. देव बरें करूं. दिनवासता Henry Fernandez Sangue, Choque Mariano Vaz, Ilada Rachel, Isidor Pinto Porvori, Patrick Rapos Ake, Vince Alvito Fernandez Penauli, Jacqueline Fernandez Sangue, Ethan Fernandez Sangue, Shalini Rodriguez Rachel, Anila Vaz Ilada Rachel, Nancy Menezes Ake, Perpetua Temelo Raya, Joe Rodriguez Porvori, Well Wishes Ake, Sarita Stuero Rachel, Fiona Fernandez Raya, Sedi Dias Raya, Joshua Rachel, Felisa Rodriguez Rachel, Monica Agnello Fernandez Raya, Elvis Rodriguez Ake, Camilo Fernandez Sange, Maria Goiz Kepen, Barbara Almeida Concoli, John and James Pires and family Varka, Maria and Henrietta Fernandez and Pereira family pension, Rabindra T. George Ake, Sister Mary Sata Naveli, Common Cardoso Ake, Elma Fernandez Ake, Menino Jesus Rodriguez Naveli, St. Joseph staff, Father Manuel Atau Canada, Hubert and Luisa Barreto Raya, Sukurina Fernandez Naveli, Filomena Fernandez Porvori, Savita Tavares Rachel, Nancy Menezes Ake, Simon Fernandez Kalangut, Bernard Fernandez Mumbai, German Pereira and Sons Pension. Dev Bare Karo. Archbishop, Most Reverend Philip Neri Ferrao, fathers, sisters, and my dear friends. Indeed, our hearts are overwhelmed with gratitude and joy today. Every stride that we take, we witness God's mighty works, and this new residence is yet another blessing to our congregation of Handmaids of Christ, and to this St. Joseph community in particular. I truly believe that God makes all things beautiful in His own time. The old residence, which was in a dilapidated state, was the immediate concern, and therefore there was an urgent need for a new residence, which would simultaneously create
more space for our students in the school. The long cherished dream which has come true today is undoubtedly the joint venture of those who strove to raise the structure and of those who contributed in varied ways to cement our dream to a concrete reality. Through the sentiments of gratitude just expressed by our dear sister Shavrita, the superior of St. Joseph Community, I wish to thank and bless everyone. She has thanked all except one. You have already guessed it right. It is well said that life's journey is easier when you hear someone's steps besides you. My sincere appreciation to Sister Shavrita Fernandez, who not only walked besides but went ahead to make sure that everything is arranged meticulously, taking care of minute details required for the completion of the new residence and also for the well-planned arrangements for today's function. True to her height, she stood tall, enduring every challenge with enthusiasm, interest, and passion. I owe you much gratitude, my dear Sister Shavrita. I cannot thank enough each sister of St. Joseph Community. Their committed involvement along with the superior to take on the completion of tasks beyond their comfort zones has been evidently noticed and appreciated. I appreciate you, my dear sisters, for your enthusiastic dedication and wholehearted support. May God continue to be present to all of you. I warmly acknowledge the gracious presence of our beloved Archbishop, Most Reverend Philip Neri Ferrand. Your prayers, blessings, support, and encouragement at all times keeps us strengthening to fulfill our mission. We owe our gratitude to you for blessing our oratory and the new residence. I wish to keep on record the brilliant planning and skillful development of our architect, Snehal Malusare, and engineer, Mr. Avinash Tashildar. Indeed, they worked exceedingly well along with their supervisors, subcontractors, the construction workers, and all others in giving us this masterpiece. Their cooperation in introducing the required changes and appropriate modifications is genuinely recognized and appreciated. I take this opportunity to value the past superiors and sisters who worked to offer their best in keeping up the spirit of this community. I express my deep gratitude to all those who have contributed their might. They gave not because they had plenty in their hands, but because they had love and generosity in their big hearts. May God be your reward. St. Joseph Institution has been progressively doing a commendable job in enrapturing the best education to the students, remarkably through goodwill of our well-wishers, staff, parents, neighbors, relatives, and friends who have been always supportive to us. I wish to make a singular mention
of few of our gurus and advisors, the general team of our congregation, Engineer Agnello Fernandez, Engineer Menino Furtado, Contractor Jack Gonsalves, Reverend Father Alan Tavares, and many others, the parish priest of our St. Sebastian Church, Father Andrew Pereira, and many others who have been exceptionally generous in giving out of their way, in going out of their way through selfless service and nobility. Surely, God's blessings of deeper love, fuller trust, and a greater peace of heart have come down mightily upon this St. Joseph complex. I bless each and every one who have been connected and supported this institution in one way or the other. I feel delighted to inform you that this year St. Joseph has providentially completed, St. Joseph Convent has providentially completed 75 years of its service in R.K. Margaon. It was started by our beloved founder, Monsignor Herculano Gonsalves himself, way back in the year 1946, in the house just opposite to Costa Factory, and later shifted to this present location. Thanks to the magnanimity of our benefactors and well-wishers, may their generations be blessed always. My dear friends, we remain assured that this temple of community living will stand erect for many years to come, giving the light of Christ's presence, witness of all those who are residing and all those who will be residing in the future in this new residence, thereby fulfilling the real purpose of our calling as true handmaids of Christ, as we continue to follow in the footsteps of our founder, Monsignor Herculano Gonsalves. May God bless each one of you through the powerful intercession of Saint Joseph. God bless you. मोठ्या बाबा भयणीनो, ह्या सिस्टरींच्या समुदायांचे ओडिलीनीन सिस्टर शाबेरीता आनी हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट ह्या आमचे संस्थेचे सोड ओडिलीनीन सिस्टर फारियान आपली खुशालकायेची दिनवासनेची भावना स्पश्ट उदगाल्ल्या. तांणी उदगाल्लेली भावना एक भाशेन हांव मोजी करतां. हांवूय संतोसतां, कित्याक जशें आमी आयकलां ह्या सिस्टरींची समुदाय हांगासर स्टापल्यार अंदू 75 वर्सां भरतात. आनी ह्या 75 वर्साच्या समयार हें नवें घर सिस्टरींक फावो तसलें पुरतें ठिकाण देवान फावो केलां देखून आमी संतोसतां. देवाक भोव पवित्र त्रित्वेक आमचो दिनवास, सिस्टरींक आमची परबीं आनी हें सोपोण साकार करूंक तांकां आदार सहकार दिलेल्या सगल्यांक आमची दिनवासली. हांगासर हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट खरीत भाशेन शिक्षणीक मळार सेवा करतात, आपलें कार्य चलयतात. आनी हांगासर इफिरगोशेन रावून इफिरगोजेच्या गवळीक वावरानूय आपलो सहकार दितात. तांकां खरीत भाशेन आमी दिनवासता. आनी आतां हें नवें पुरतें ठिकाण तुमकां मेळून तुमचें सेवे चाकरेचें कार्य अदिकूच नेटान मुखार वचचें म्हूण हांव आवडटा. तुमचे संस्थेचेर आनी खरीत भाशेन हे समुदायाचेर देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां. I don't think it is a coincidence. I think it's providence that this house is being inaugurated and blessed during this special year dedicated to Saint Joseph. May Saint Joseph
under whose name you have established this religious community, always protect you and guide you in the mission of service in which you are engaged in this parish. हांव असो एक घेता नातालांची परब सारकी उमऱ्यार पावल्या म्हणटूच, since we are at the threshold of this Christmas feast, हांव असो एक घेता तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक, सिस्टरींक, आमच्या यादनिकांक आनी तुमकां सगल्यांक, आमच्या भावां भयणींक देवाच्या आशिर्वादान भरिल्ली नातालांची परब आनी उपरांत खुशालकायेन आनी शांतीन भरलेलें नवें वरोस हांव तुमकां सगल्यांक आवडटा. Minutes of the blessing of the oratory, St. Joseph Convent, Arke, Goa, Parish of St. Sebastian, Arke. On the 22nd day of the month of December of the year 2021, the oratory established in the residence of the St. Joseph Convent of the Congregation of the Handmaids of Christ was blessed by His Excellency, Most Reverend Philip Neri Ferrand, the Archbishop of Goa and Daman, and Patriarch of the East Indies. The rite of blessing of the oratory took place during the celebration of the Eucharist, presided over by the Archbishop. This oratory was established by the decree CP Decree 294/2021, dated 18 December 2021, of His Excellency Most Reverend Philip Neri Ferrand. Several faithful participated in the liturgical celebration. In witness thereof, these minutes are signed by the Most Reverend Philip Neri Ferrand, the Archbishop of Goa and Daman, Sister Faria Barreto, HC, the Superior General of the Congregation of the Handmaids of Christ, Sister Shaverita Fernandez, HC, the local superior of the St. Joseph Convent, Arke, Margao, Reverend Andre Dionisio Pereira, the parish priest of the parish of St. Sebastian, Arke, Reverend Father Domingos Norona, the Dean of Margao Deanery, and some of the faithful who participated in the sacred rites.
सगळीं उबी रावया आनी शेवटाचें गीत गावया U22 San Jose राखण्या. Tu am